कारण नसताना संस्था आणि संस्थेच्या वांगड्यांचेर आरोप करून संस्थेची बदनामी करप्यांचेर आमी अब्रू लुकसाणेचो दावो दाखल करतले, गोमंतक भंडारी समाजाचो नवो अध्यक्ष अशोक नायकान सांगले। ही केस समाजाच्या मार्फत घालतले अशें अशोक नायकान सांगले। हिशोब आनी हेर गजाली तुमकां जाणा जावन घेवपाक जाय जाल्यार आमसभा आफयात, ना जाल्यार समाजाच्या कचेऱ्यांनी वचून चौकशी करात, पूण नाका जाली कारस्थाना करूं नाकात अशें ताचें म्हणणें। फाटलो जो पळय कितें आमचेर अकाउंटा संबंधी आरोप जाल्ले ते सगळे आमी ह्या हितून घातलेले आसा आनी सगळ्यांनी ते ऑडिट स्टेटमेंट 20-21 प्रगती संकुलाचे 19-20 आनी 20-21 हे सगळे ऑडिट पास जाल्ले केल्ले आसा आनी त्यानुसार जे कितें आमचे आरोप जाल्ले ते आमी आमच्या भंडारी समाजाच्या मुखार दवरलेले आसा। प्रत्येकान ऑनलायन येवन आयकलां, जे जे आमचे ऑनलायन रजिस्टर जाल्ले तेणी हे सगळे आयकल्ले आसा आनी आतां हांगासर कसलोच प्रश्न आमचेर दाग दवरी सारको उरूना, कित्याक आमी सगळो हिशोब तांकां दिल्लो आसा। समाजान आमी येयल्या हे नितळ मनान येयल्ले आसा। आमकां फटींगपणाचे की पयशांचे कसलेच इच्छा ना, आमी येयले ते समाजाचें काम करपाक। अशें आसतना 3 वर्सां की 2.5 वर्सां काम जातकच एक कोणी तरी बलदत मनीस येता आनी आमचे FIR रजिस्टर करता पणजे आनी म्हाका 2 जावन 3 जावन 23 मिनटांनी कॉल लेटर येता पुलिशेंतल्यान आमच्या ऑफिसान। आमचें ऑफिस आसा पणजे आनी हांव रावता फोंड्यां। दैवसोगान त्या दिसा आमी एडवोकेटाक वचपाक जाय म्हणून वाटेर हांव बायपासाचेर ओल्ड गोवा आशिल्लो। आमच्या क्लार्कान सांगलें मनीषा तिणें की तुमकां एक लेटर येयला म्हणलें उगडून सांग, उगडून वाच आनी दाखय। तेणें उगडून वाचतकच केन्ना येयला तर 3:23 येयला आनी म्हाका 4 वरांचेर आपयलां। म्हाका आमचे उपाध्यक्ष देवानंद नायक, जनरल सेक्रेटरी बाब फकरू भटजीकार, सेक्रेटरी कृष्णकांत गोवेकर, तेजे नंतर आमचो सुनील नायक आनी आमचे रामराव वाघ हो एका बाबड्याक बेश्टो दिवन आनी तो हरशी आमच्या सेंट्रल कमिटींत नाच। तशें आसतना मुद्दम खंयचे तरी तेचेर हें घालपाक, मुद्दम आरोप करपाक लागून ताका इनवॉल्व केलो आनी आमकां थंय जवळ जवळ पणजे पुलीस स्टेशनार 6:30 वरां दवरले। हांव म्हणटा की हे लोकांनी कोण जे आमचे बांदव आहा तेणी म्हाका आनी आमचे 5-6 मेंबरांक, एक्झिक्युटीव कमिटीच्या मेंबरांक भंडारी समाजाक तुमी दवरुना, जर 5,29,000 गोंयचो जो समाज आसा तांकां तुमी पुलीस स्टेशनार दवरले 6 वरां आनी प्रत्येक भंडारी बांदव आसतो तेजो जाप विचारतलो, टायम आसा आनी हेका लागून तेंचे कोर्टात आमच्या पुलीस स्टेशनार कांय सिद्ध जालें ना। हे कांय सिद्ध ना जालें म्हणून तेणी ही कारवाई करपाची स्टॉप केली। म्हणटकच फाल्यां सकाळीं कोणी येतलो, कोणी समाजाचो भंडारी समाजाचो हिशोब विचारतलो, कोणी म्हणटलो तो फ्रॉड केला, अकाउंट बंद कर की सोसायटी रजिस्टर ना, हे गोष्टी खंयचे मनीस येवन विचारूंक शकना। तुमकां गरज आसा जनरल बॉडीक येया, जनरल बॉडीन तुमचे क्वेश्चन अकाउंट्स कितें आहा ते विचारा, आमी तुमकां सगळें दिता। ना पणजे आमचे ऑफिस आसा, तालुक्यांनी आमचे ऑफिसां आसा, तांकां तुमी कंप्लेन दिया की हेजेचे इन्फॉर्मेशन जाय म्हणून। कोणी मोसंबी आनी सत्तरकार येयले म्हणून आमी तांकां हिशोब दिवचो ना। आमचे संस्था रजिस्टर्ड जाल्ले आसा 1965। 1962 रजिस्टर्ड जावन आज 45 वर्सांनी हे लोकांक याद जाली की संस्था आमची रजिस्टर ना म्हणून। त्या वेळाची जी संस्था आमच्या जाणटेल्यांनी केली ते बुद्धवंत आशिल्ले, ते जाण आशिल्ले की हे लोक आतां फुडें कितें तरी जावपाचें आहा म्हणून तेणी वेवस्थीत ही घटना आमची बरयली आनी ती रिन्यू करुना 15 पासून 2015। आतां हे लोकांक याद जाली आनी म्हणून आमी तेंचेर डिफॉर्मेशन केस घालपाची आसा। आमी ऑलरेडी तेचेर डिसिजन घेतलेलें आसा। 28 जाण आतिश मांद्रेकार आनी 27 अदर्स हांकां सगळ्यांची जी ह्या आमी केस जी घालतली डिफॉर्मेशन केस समाजा मार्फत वयतली। तुम्ही मागीर तांकां रिप्लाय दे कित्याक लावन करता की हेजे फुडें कोणी मनीस येवन
आमचे सारखे जे हे मनीस आसा सगळे क्लीन टायटल आशिल्ले तांकां जर तुमी असो हे दिवन आमकां त्रास करता सारखे जालें जाय हीच न्ही हेजे फुडें कमिटी येता ते सुद्दां ते अशेंच निर्णय घेतले. आयज एक उमेद दिसता की आयज जे आमचे ज्ञाती बांधव सगळे ऑनलायन कनेक्ट जाल्ले जवळ जवळ 1000 वयर कनेक्ट जाल्ले तेंच्यांनी आयज आमच्या अध्यक्षाचे काम पळोवन अध्यक्षाक जे आयज अध्यक्षाच्या लिडरशिपीक जे आयज समाजाचे काम चलता ते पळोवन आनी एक 3 वर्सां आमकां एक वावर करपाक एक संदी दिल्या म्हणून आमच्या सगळ्या बांधवांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आयज आमचो अध्यक्ष धडाडीचो आहा तेजेय हांव अभिनंदन करता कित्याक आमचेर तेज्या अध्यक्षा खाली आमचेर आरोप खूब जाले पूण आरोप जे करणारे आहा हे सद्या पयलीं तेणी आपले पळोवपाक जाय आनी मागीर दुसऱ्याचे काडपाक जाय. तेणी स्वताचे पळोवपाक जाय तेंची जर हिस्ट्री पळोवपाक गेल्यार उलोवपाक जायते आहा पूण समाजाक आमकां चवाट्यार घालपाचो ना म्हणून आमी इतलो तेंप ओग्गी रावले. आमी प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां घेयनासले तेन्ना चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळे समाजाच्या बांधवांक कारण आमकां आनी 3 वर्सां संदी दिल्या आनी आमचे जे 17 जाण वांगडी आहा आयज आमच्या बरोबर जनरल सेक्रेटरी आहा फुकरू पणजीकार तशेंच आमचे ट्रेजरर चोगुसो आहा मागीर जॉयंट ट्रेजरर आहा सुनील नायक सेक्रेटरी आमचो कृष्णकांत गोयकार आहा एकनाथ तारी आहा आनी बाकीचे जे मेंबर आमचे आहा म्हणजे आमची टोटल टीम 17 जाणांची आहा. आमी इतले बरें काम करता हें काही लोकांक पळोवपाक जायना. हेज्या पयलीं 6 वर्सां जे कमिटी आसली तांकांय 3 वर्सां त्या टायमार आमी मेंबर आसले तांकांय आमच्या बांधवांनी 3 वर्सां एक्सटेंशन दिली. तेन्ना परत एकदां हांव आमच्या सगळ्या बांधवांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां एक काम करपाक एक आनीक संदी दिल्या. तशेंच आमच्या अध्यक्षाचें परत एकदां अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.